मोगळा भाव भयणो, आमकां आमच्या घरांनी जायतें काम करूंक पडटा. आमच्या दुसरे कामां, म्हत्वाच्या कामां भायर घराचें जायतें काम धास्ती आनी हुस्की आसात. फामिली बरोबर वेळ दिवप आमच्याच तंदुरुस्त जिवीत खातीर आमी एक्सरसायज करूंक फावो. आमच्या कुडीची निगा करूंक फावो. मागीर आमच्या आमिगां बरोबर, मित्रां बरोबर वेळ घालूंक फावो. आमचे मागीर थोडोसो हॉलिडे, पिकनीक बी करूंक जाय. भुरग्यांचे शाळेचे काम पळोवंक जाय. आनी कामाच्या जाग्यार नवें मॅनेजमेंट कोर्स करूंक पडटलो. आनी अशें जायतें जिन्सा भाशेन कार्यांत आनी कामांत आमचें जिवीत झरोन वेता. आनी अशें घडटा आमकां आमची सगळी शक्ती आनी वेळ नासोच दिसता आनी आमी उपरासलेल्या झाडां सारकें दिसता. आमचें जिवीत आमकां नाकाशें दिसता. ह्या वेळार आमच्या आध्यात्मीक जिविताची गरज, आमचें सैमीक जिवीत, मनशाचें जिविताचें झाड आनी मुळां आध्यात्मीक मातयेन रोवंक फावो. आनी ही आध्यात्मीक घोटाय आमकां देवातायेन मेळटा. आनी देवान आपल्या पुता वरवीं, देवाच्या आवय सायबीण माय वरवीं, सांतां वरवीं आनी साक्रामेंता वरवीं, विशेश करून मिसा साक्रामेंता वरवीं आमकां घोटाय दिता. तर आमचे मुखेल अग्रमान, आमचे पयलें जिविताक पयलो मान आनी व्हडपण आमी कोणाक दिता? देवाक दिलें जाल्यार दुसरें सगळें कार्य आनी काम जिविताचें ताऱ्यार पडटा. तर आध्यात्मीक जिवीत आमी आमचे रिश्ता देवाताय, आमची संबंद देवाताय वाडयता. तर ते पयले जाग्यार आमी घातले जाल्यार मागीर दुसरें सदांचें जिवीत जें कितें म्हत्वाचें, गरजेचें, तें ताचेर आमी नदर घातली जाल्यार आमकां दुसरे सगळे दास्त्यो आनी आमचे कुडीचे वंदावण्यो आनी भलायकेचें निसंटन कोत्ता तसलें जिवीत आमकां आवडचें ना. जायते फावटी आमी इंटरनेट वा समाजीक मिडिया म्हणटा आमी, मोबायल, ह्याचे दिसभर आमी थंय ताचे फुडें बसून रावंक शकता. काम सुद्दां सोडून, फामिलीची दास्ती ना जावन, फामिलीची गरज ना, मित्रांची गरज ना, आनी मागीर असलें जिवीत जिवन आमी दुयेंत जाता. देव नाका दिसता, मनशां नाका दिसतात. देखून पयलो देवाक आमी व्हड मान दिलो जाल्यार, तेका आमी आमच्या जिवितांत पयलो पावंडो दिलो जाल्यार दुसरें मागीर आमच्या फामिलींताय आमी वेळ सारूंक फावो. आमच्याच जिविताचो आमी निगा करतलो जाल्यार जाता ते भाशेन आमची कुडीची केअर घेवन, एक्सरसायज करून, थोडो वेळ तुमच्याच बरोबर आनी देवा बरोबर सारून मागीर कामाच्या जाग्यांनी जें काम म्हत्वाचें तें करून, हे अशें आमी आमच्या सदांच्या जिवितांत प्रत्येक कार्य थाऱ्यार घातलें जाल्यार आमकां खुशालकायेचें जिवीत अनुभवूंक मेळटलें. आनी आध्यात्मीक जिविताचेर आमी अवलंबून जियेलें जाल्यार
जेजू म्हणटा तुमकां सासणीक जिवीत फावो जातलें. आनी सांगलेले भाशेन आमी केन्ना आमचो देव आमकां मेळोंक येतलो, केन्ना आमी ह्या संवसारांतली आमकां आपयन व्हरतले ती आमकां खबर ना. देखून सदांच्या जिवितांत तयार रावंक जेजू आमकां आपयता. आनी हे सदांच्या जिवितांत तयार रावंक जाय जाल्यार पयलो जागो आमी देवाक दिवंक जाय, आमच्या घरच्यांक, आमच्या फॅमिलीक, आमी मित्रांक, मागीर आमच्या कामाक. अशें आमी सदांचें जिवीत वेवस्थीत केलें जाल्यार आमचें जिवीत कुशालकायेचें देव जिवीत म्हूण आमकां अनुभवूंक मेळटलें.